संतोष उल्हासा गीता गायाला तुझी ससी पावल्या अर्गा पाठो खाल्या बली भेटोक जावल्या संतोष उल्हासा गीता गायाला तुझी ससी पावल्या अर्गा पाठो खाल्या बली भेटोक जावल्या सुम्या पाराता काकूळ चमची प्राता अर्गा पडता आदाला लेता शांती तुझे माता शांती तुझे माता संतोष उल्हास गीता गायाला तुझे ससी पावल्या पाठो गायला बली भेटोक जावल्या बली भेटोक जावल्या मगे छब्बा भयणीनो बाप परमेश्वर स्वागत तुमका साध्या गाड्याक आमी पावल्या सगळे आमचे क्रिस्त जनांचे ते वर्ते संभ्रम आज आमी संभ्रमला आणि परत नवो काळ आमकां दिला पवित्र सभेन आयतारचो दुसरो आयतार जावन आसावो आनी ह्या दिसा देवाकार दिव्या देव उपकार बावडया मिसेच्या बलिदान माया मोगान आतां आमी संभ्रमया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो क्रिस्त देव म्हज्या मगच्या भाव भयणीनो आज आमकां जेजूची वरती वळख जाल्या तो आमचो सोडवणदार म्हूण आमी मानून घेतला आनी आतां तो सोडवणदार उजवाड जावन आमकां लाभुल्लो आमी मुखार वता आसतना हेरांक ताची वळख करून दिवंक आमकां आपोवणें लाभलां आनी हे आपोवणें आमी बऱ्या तरान घेता आसतना आमी ते उजवाड जावंक जाय त्या देखून जेजू म्हणा लागलो हांव जावन आसा संवसाराचो उजवाड आनी जो कोण म्हजे थंय येता तो काळोखान चलना तो उजवाडान चलता आनी असलो उजवाड जेजून आमकां दिल्लो आसता जेजू सांगता एक जावन आमी जियेवया समयाच्या वरत्या आदारांत सदांच आमकां बरेंपण लाभता आनी असलें बरेंपण आमी घेवया आनी आयताची देवस्तुती प्रत्येक तरान सद्या काळाची आमकां आपोवणें दिता आमी हेरांक एक उजवाड जावन बोवा परबेचे प्रकाशाचे किर्ण पांकोवच्यागे तर आमची काळजां मनां नितळ करया आमची पातकां वळखून घेवन मिसेच्या बलिदानांत वर्त्या रितीर पात्र घेवंक आमी एकटी जावन सांगता म्हणया हांव पातकी सर्पदा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरून सांगता मनान चिंतून तोंडांत सरून वायट आदारून आनी बरें सणून हांवें जायतीं पातकां गेल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या पासून भगवान सदांच संवकार मरिये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वती देवा लागीं विनंती म्हण प्रार्थना मागता सर्पदा देवा आमची काकूत करूं आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो
महिमा 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 देवा कोण सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या राया सर्ववेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका देन वाजता तुझ्या तोर वैभवा पासो आम्ही तुका वाखाणता सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पोता सोमिया देवा देवाचे शेळिये तू संसाराचे पाप काढताय आमचे काकलोत तो बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे की त्या पवित्र सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलंच पवित्र एकलंच ईश्वर एकलंच परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थया सर्पददार आमच्या मगळा पापा तुझ्यावर त्या जिविताचे देणे तू आमकां दिलाय खरो उजवाड जावन आमकां नेमलाय हयच्या दिसा तुझ्या वर्त्या जिवितान आमी वांटेली जात आसतना तुझ्या उजवाडांत चलोंक आमकां शिकय आणि त्या प्रमाणे आमचे जिवीत मांडून बऱ्या वर्त्या जिवितान आमकां भागीदार कर आमी मागता आमच्या समेत जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे पवित्र आत्म्याचे एकपणांची येता आणि राजवट चलयता ससनाच्या ससना इजाया प्रवादाच्या पुस्तकांतले वसप सर्वेस्परान म्हाका म्हळें इस्रायेला तूं म्हजो सेवक तुजे उद्देशी हांव म्हजी महिमा दाखयतलो पूण आतां सर्वेस्पर उलयला जाकोबाक ताजे शिशी परतून हाडूंक इस्रायल परजेक ताचे पसत एकठांय करूंक ताणेंच म्हाका म्हजे आवयचे कुसवांत आकारलो सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार म्हाका मान मेळ्ळो आनी म्हजो देवूच आतां म्हजें बळ ताणें म्हळें फकत जाकोबाच्या कुळयांक परतून उद्दार करूंक आनी इस्रायेलाच्या उरलेल्या लोकांक पाटी हाडूंक तुवें म्हजो सेवक जाल्यार पावना म्हजी सडवण पृथ्वीच्या शिमा पर्यंत पावचे खातीर हांव तुका राष्ट्रांचो उजवाड करतलो देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार आपली तुझी खुशी करू हांव येता सर्वेस पोरा आपली तुझी खुशी कर हांव येता सर्वेस्परा आशिवून आशिवून सर्वेस्पराची वाट हांव पळयतलो ताणी म्हजेर भगवून दिश्ट केली म्हज्या उल्याक कान दिले एक नवें गीत ताणें
म्हज्या तोंडांत घाला आमच्या देवाचे कीर्तन ते. आपली तुझी खुशी करूं हांव येता सर्वेस्परा. आपली तुझी खुशी करूं हांव येता सर्वेस्परा. यज्ञनी भेटोणी तुका नाका जाली पूण तुज्या उतरान म्हजे कान उक्ते केले. होम आनी दोश परिहार बलियो तुवें मागोंक नाय. तेन्ना आपले हांव येता म्हणलें हांवें. आपले तुझी खुशी करूं हांव येता सर्वेस्परा. आपले तुझी खुशी करूं हांव येता सर्वेस्परा. दुसरें वचप सांपावलान कोरिंतकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें. भावा भयणीनो, देवाचे कुशे प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचो धर्मदूत जावंक आपयल्या त्या पावलान आनी आमच्या भावा सोस्तेनिसान कोरिंतांत असलेले देवाचे पवित्र सभेक म्हणजे जेजू सवे पवित्र जाल्ल्यांक आनी सर स्वत आनी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे तांच्या आनी आमच्या धनयांचें नांव उलो मारतलेल्या सगळ्यां सांगता आपणाचो लोक जावंक आपयलेल्यांत तांकां बरोवचें. देवा आमच्या बापाची आनी सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमकां लाभो. देवाचें उतार हें. देवाची वडुपकार. हल्लेलुया स्तुति करिया जेजू का स्तुति करिया. हल्लेलुया स्तुति करिया नम्मा जेजू का स्तुति करिया. हालेलुया 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 हालेलुया. सप्त मनीस जालो आणि आमचे मध्येच येलो. आपणाक स्वीकार केल्या समेस्तांक म्हणजे आपल्या नावाचेर विश्वास दवरतल्यांक देवाचे भुरगीं जावचे हक ताणें दिले. हल्लेलुया स्तुति करिया नम्मा जेजू का स्तुति करिया. हल्लेलुया स्तुति करिया नम्मा जेजू का स्तुति करिया. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सामजो प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. दुसऱ्या दिसा आपणा सरसी येतल्या जेजूक पळयोन जुवान म्हळें, पळया देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. म्हजे उपरांत येता एकलो तो म्हज्या आदी आसलेलो जाल्ल्यान तो म्हजे प्रास पयलें स्थान घेता म्हूण हांवें म्हणलें तें हाचेच विशयांत. तो कोण म्हूण हांव नेणासलो पूण ताका इस्रायलाक उगडापे करच्या खातीर उदकांत स्थान दिवंक हांव आयलां. आनी उपरांत ती साक्ष दिवन तो म्हणालो, पवित्र आत्मा पार्वच्या रुपार सर्गीत हांव देंवलोलो आनी ताचे वयर लावलेलो हांवें देखलो. तो कोण म्हूण हांव नेणासलो पूण जाचेर पवित्र आत्मा देंवलोलो आनी रावलोलो तूं देखतालोय तोच पवित्र आत्म्याक स्थान दिता तो
म्हूण म्हाका उदकांत स्थान दिवंक धाडलेल्यान म्हाका सांगलें. हांवें तें देखलें आनी होच देवाचो पूत म्हूण हांव साक्ष दितां. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वगणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्तदय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, ल्हानसो भुरगो जॉनी युरोपियन ट्रॅव्हल करून वेता. पैणार तो गेल्लो आनी थंय सगळें तो पळोवन आयलो आनी उपरांत आयताराच्या क्लासीन तो बसोन आसलो. ह्या वेळार टिचरीन ताच्या कडेन विचारलें, जॉनी तूं युरोप पैणाक गेल्लोय, कितें सगळी पळोवन आयलोय? आनी जॉनी म्हणा लागलो, थंय बरी बरी ग्लास पेंटींग आसलें टिचर, आनी त्या ग्लास पेंटिंगांत सांताची जिणी पिंत्रयल्ली आनी अर्यकलो सांत त्या ग्लास पेंटिंगांत सोबीत दिसतालो. आनी ह्या वेळार टिचरीन ताका विचारलें, जॉनी सांत म्हळ्यार कितें? वॉट इज ए सेंट? हू इज ए सेंट? आनी ह्या वेळार जॉनी म्हणा लागलो, सांत म्हळ्यार टिचर त्या सांता मारिपात देवाचो उजवाड पासार जावन तो हेरांचेर प्रकाशो जावन आसा. आनी तो देवाचो उजवाड ताचे दोन पास जातना ताच्या मुखांत तो वेता आसतना ते सांताच्या जिवनान मात्र साध्य जाता, शिवाय दुसऱ्यांक कोणाकी साध्य जायना. हे कोण टिचर टाटकली आनी म्हणा लागली, कसल्या अपुरबायेची एक जावप तुजी. सांताच्या जिवनांत देवाचो उजवाड आशार पाशार जाता आनी देवाचो उजवाड आशार पाशार जाता आसतना सांताची जिवन त्या प्रमाणे कशें ग्लास पेंटिंगांत ते सांत सोबीत दिसताले की तशें ताचें जिवन सोबायेंत बुडोवंक आसा. ह्या खातीर आज आमकां धाडलेलो सर्वेस्पर हाचे विशयी दिसा प्रवादी बोआ परबैतारान सांगता. कित्याक धाडलेलो जावन आसा तो सोडवणदार आनी तो सोडवणदार आमचो सेवाक जावंक आयला. आमचे वय दाबाव घालूंक न्ही, आमकां बऱ्या मोगान पसूंक तो आयला. मोग ताणें दिला आनी त्या मोगांत तो आपुरबायतारान तसो जीव सॅक्रिफीस कर नव्या जिवितांत आमकां ताणें पायला. आनी उपरांत आमी हाच्या वांजलान पळयलें जाल्यार स्थानीक जुवांव परत सांगता, ही देवाची शेळी संवसाराची पाप करता ती. देवाचो उजवाड जावन स्थानीक जुवांवक ह्या संवसारांत धाडिल्लो जावन आसा. आनी ताणें म्हणलें उतरां, हांव त्या उदकान पवित्रस्थान दितना म्हाका कळीत जालें पवित्र आत्म्यान पवित्रस्थान दिवचो येतालो आनी तो देवाचो पूत म्हूण हांव ताका साक्ष दितां. कित्याक हें जुआंव बाप्तिस्त थंय घडलें गे म्हळ्यार जुआंव बाप्तिस्त जेजूक वाट तयार करूंक आयिल्लो आनी ती वाट तयार केल्या उपरांत तो खरो कोण म्हणून तो लोकांक ताची वळख करून दिता. त्याच प्रमाणे हर एकी सांती तशेंच सांत देवाच्या मोगान बरयलें आनी ते सांत जाता आसतना तांचे थंय कांयच पातक नासलें, सगळें नितळ निर्मळ ते जाल्लें. आमची जिणी तीच, आमी त्याच सांतपणाच्या जिवनाक मुखार चलचें आसा. हें आमकां कळीत जालें जाल्यार आमी बऱ्यान आमचें जिवन जियेता. एक म्हणी एका कॉवेंताक जायते यूथ थंय गेल्ले आनी त्या वेळार तांचे कडेन सिस्टरांनी विचारलें, तुका कितें जावंक जाय? एकलो म्हणा लागलो म्हाका इंजिनियर जावंक जाय, आनी एकलो म्हणा लागलो म्हाका धाकटें जावंक जाय, आनी एकलो म्हणा लागलो म्हाका बिझनेसमॅन जावंक जाय, आनी एकलो म्हणा लागलो म्हाका कंप्युटर स्पेशलिस्ट जावंक जाय. आनी अशें जायते अनंत तरान ते म्हणा लागले तांचे कितें उद्देश म्हणून. आनी ह्या वेळार सिस्टर तांकां म्हणा लागली, फर्स्ट ट्राय टू बिकम ए लिटल सेंट. तुमी सगळीं ल्हान एक सांत जावंक ह्या सांतीन जावंक प्रयत्न करा. ताचे उपरांत उरलें सगळें जातालें. कित्याक देवाचो उजवाड सांता सांतिणी मदें आशार पाशार जावंक जाय तर आमचें जिवन नितळ निर्मळ दवरूंक जाय. तेंच स्थानीक जुवान सांगलें, तो येता पवित्र आत्म्यान स्थान दिता, उज्यान तुमकां पवित्र स्थान दिता. आनी उज्यान स्थान दितना मेळ्याचलें सगळी तो धुवन काडटा, लासून काडटा, नितळ करता आनी त्या द्वारी पवित्र स्थानांत मागलेली आमी आपुरबायतारान ती मागणी घेवन मुखार वता आसतना आमी एक जिवो सांत ह्या सांतीन जावंक जाय म्हणलो उल्लेख आयच्या वांजलाद्वारी आमकां मेळटा. आनी तेच ताणें सांगलें ती उतरां आपुरबायतारान, म्हजे उपरांत येवचो तो बलिश्ट जावन आसा, हांव कांय न्ही ताच्या मुखार,
त्या देखून तो म्हणटा हांव कितलो ल्हानसो तितलो तो वर्तो जावन आसा म्हज्या उपरांत येवचो. जॉना बारकेपटी म्हणा लागली हांव घालें 16 वर्सां प्रायर म्हजे जावन कितें करूंक जाता. आय एम पिनी ऑफ पिनीस, आय एम डस्ट ऑफ डस्ट म्हळ्यार हांव धुळिल्ली धूळ. पूण ती म्हणा लागली जेजू सांगता हांव बलिश्ट खातीर आमी मायटी सोड म्हणा लागली ती. कित्याक जेजू आमच्या सांगता आसतना हर एक करूंक जाता. संपल म्हणटा पळय हांव केदळ अस्कत की तेदळ हांव बलिश्ट म्हळ्यार आमी अस्क जातना देवा वयर होंदोवची येता, देवाची ससाय मागता. देव आमच्या सांगता आसतना आमी बलिश्ट जाता. त्या देखून आमी हर एकल्यानी कशें जॉनीन म्हणलें पळय ते सांत म्हळ्यार देवाचो उजवाड तांचे थंय पाशार जावन आशार पाशार जावची जावन आसात. त्याच प्रमाणे आमच्या थंय देवाच्या उतराचो उजवाड खरो आसा तर आमी वाचचे मात्र न्ही त्याची रूच साकोवंक शिका जाय. आमी वाचचे मात न्ही आमच्या काळजांत दवरूंक शिका जाय. आमी वाचचे मात न्ही त्या प्रमाणे आमी उलोवंक शिका जाय आनी तेंचें देवाचें उतर आमी परगटूंक शिका जाय. आनी त्या देवाच्या उतराची परगटणी आमच्या थंय जाता आसतना आमची जिणी देवाच्या उतरा प्रमाणे आसूंक जाय. त्या खातीर सोम्या लागीं आमी वर्त्या तरां कृपा मागया. सोमी आमकां दिता ती वर्ती कृपा आमच्या जिवनांत सगळें बरेंपण आपणावच्याक आनी सोम्याच्या वर्त्या आदारान आमी जियेत आसतना आमी भिवची गरज ना. कित्याक सोमी आमच्या सांगता आसतना आमी एक ल्हान सान जावच्याक जीव मेल्लो उपरांत मात न्ही जिवी सांतीन आनी जीव सांत जावंक आमकां रेखले की आपोवणें आसा तें आपोवणें आमी घेवया आनी त्या परीन जियेया. आमेन. आमी आमचो भावार्थ एका निजा देवात उसारुया. एकाच देवाक सतमंता सर पददार बाप तो सर्ग आनी प्रिसुमेचो दिसता आनी ना दिसत्या सर वस्तूंचो रचणार आनी एका सुम्या जेजू क्रिस्ता सतमंता देवाचो एकलो सुपूत तो सर काळा परवी बापा तावन तो जल्मला. देवा तावन देव उजवाड तावन उजवाड खऱ्या देवा तावन उपजलो खरो देव. तो देवा तावन जल्मला ताका रसूंक ना. बापाच्या सै बसो ताचेर सर वस्तू केल्यात. आमा मनशां बसत आनी आमचे सोडवणे बसत. सर्गार तावन तो देवलो आनी पवित्र आत्मा वरवीं हांवकार मरीची उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे बसत पोंच पिलतकाल ताका कुस्सा मारलो. ताणें कश्ट मरण सोंसलें ताका नेके पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुन्हा जिवन जालो. सर्गार चडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला. जिव्यांची आनी मेल्यांची मनसूब करूंक वैभवान तो परतून येतालो आनी ताच्या राजवटके शेवट आसचो ना. आनी पवित्र आत्म्या सतमंता ईश्वर आनी जीवदातार तो बापा आनी पुता तावन निपजला. बापा आनी पुता बराबर ताकाय समसारको नमस्कार आनी महिमा पावो. प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो. एकेच पवित्र कॅथॉलिक आनी दंड तोरे स्थापले देव सभे सतमंता पातकांच्या भक्षणा खातीर एक पवित्र स्थान आसा म्हण मानता आनी मेल्ल्याच्या पुन्हा जीवनपणाक आनी सश्टाच्या जिविता विश्वासून रावता. आमेन. मगर भाव भयणीनो आमचे सर गरजो देव जाणा आनी ते गरजो आमच्या जिवनांत आमी उसारता आसतना खंडीत जावन ताका जाय जाल्यार बरें फळ तो दिता. त्या देखून आख्खे पयस सभे खातीर आमी मागया. पयस सभेचो वर्त संभ्राम चलयला. जिबल्याचें वरत आमी सांपयलां आनी मुखारीक आमचें जिवन बऱ्या मोगान जियेत आसतना हर एकल्यांनी ह्या पयस सभेंत आशिल्ल्यांनी एक नीज सांत आनी सांतीन जावच्याक प्रयत्न करून आमच्या कुटुंबांत तसलें देवस्पण उपजावंक देव आमकां आदार दिवन दी. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. संसारिया
दर्यासारखे उधार काळीस बापा तुझे ख्रिस्ता दर्यासारखे जीवन मुझे सोमिया मोते देणे म्हाका संसारिया पळना जावे करे बलिदान. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, म्हजे आनी तुमचे बलिदान सर पद्धता देवा बापा मानतात असले जा म्हणो मागात. हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मानक आणि महिमेक आमच्या न्याक्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेऊ. सर्वेस्पर आमच्या मगळा बापा ह्या काणिकेवरी सगळ्या जिविताचें बरें वर्ण आमकां दिलाय. आम्हा सर्वांक एक नितळ निर्मळ खाणीक जावंक तो निर्मी आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावे. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजा उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक देन वासोया. वयश आमी करूं फावो. सर्वेस्पर पवित्र बापा सर्वदा आणि सजनाच्या देवा सरकाळी आणि सत्तय आम्ही तुका दिन वासोवंक फावो. हो कायदो नितीसो आणि आमच्या फायद्याचो. तुज्या आनंद चौधरी मनशागुणाचें रचन करतना तांच्या उदारगती आनी तांच्या बरेपणा खातीर तुज्या एकल्याच पुत्या संवसारांत धाडनिलोय. ताच्या कश्टा मरण आनी पुन्हा जीवन बनवरी नवें जिवीत आमकां दिलें. त्या संताच्या नादळ उल्हासता सगळो संसार आणि सर्गीन दळबळ निरंतर गायतात तुझे मोखा. सरकारी संसार भला तुझ्या वैभवा. सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावे एका दाता जय. सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय. बापा खरंच तू पवित्र, तू सगळ्या पवित्रपणाची जरी तुझ्या पवित्रात्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कोडू आणि रगत. आपल्या सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उणो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आणि म्हळें हो तुमी समेस घेयात आणि खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच बरी जेवण जाता ताणें खास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आणि म्हळें ही तुमी समेस घेयात आणि हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची खास नवे आनी सश्टी कराचें रगत पातकांच्या बक्षान मेळच्या तुमचे पासत आणि समेस मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. But that's a good purgatoria. जेजू मेलो जेजू जीवन झाला. जेजू
घेतलो बापा जेच्या मरणासनी पुन्हा जीवनपणास आम्ही भक्ती म्हणे उगडास करता ह्यो जिविता सोडून आणि सोडूनची काल्स तुका समर्पिता तुझ्या मुखार येवंक तुजी सेवा करूं आमकां फाव केलें देखून आमी तुका आदीन वचता आनी जेची कूड आनी रगत सेवतेला आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पर आख्या पितुमेचेर विस्तारलेले तुज्या पयस सभेचो उगडास काड आनी लियो आमच्या बगेन बापा सर आमच्या गोळी बापा सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुन्हा जीवनपणाचो बरोसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणींची काकूत करी तांकां आनी तुजे इश्टगती मेल्या समेस्तान तुज्या परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता प्रत्येक तरान आमच्या भुरग्यां वयर तुजी नदर घाल आमी सगळीं अपुरबायची शांतीपणाचे जिवान जियोंक आनी जिवे शांत आनी शांतीनी जावच्याक आमचे ते करे नितळाय आनी बरेंपण सदांच सांबाळूंक आमकां तूं आदार दी तुज्या कृपेन बर तुजे बेसांवां आमचे सदांच वत अहंकार मेरे देवाचे माये संगती बगेन दोन ताणें तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर असीस संप्रांसीस संपाद पियो समांतनी समक्लारा बरोबर सजनाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजे माये मगा आमकां पावक जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना समय झेजून भोव मोगा छेण्या परबायचे प्रार्थना आमकां सिकयलां भक्तीन सांगता म्हणुया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळण्यां पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवा सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवा दया करून जिवितां संस्कार आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवंदार जेजू क्रिस्ताचें बरोशान अत्रेकतले आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतले सुटय आनी सर आकादांतले वाटय कित्यार सोडकी पदवेनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पण तुज्या पयस सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे खुशेवर तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुजी येता आनी राज वर्सां लयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सोम्याची शांती समाधान आनी माया मोग सदांच तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो माया मोगाचो संकेत जावन एकामेकाक मोगान शांती दियात संसाराचे पाप कडतले आमची काकूळ कर देवाचे संसाराचे पाप कडतले आमची काकूळ कर देवाचे संसाराचे पाप कडतले आमकां शांती दे आमकां शांती दे बोमगच्या बाबणेन पळय आमचो स्वामी जेजू हर एका वेळा त्या उजवाडांत जियोन जग आनी चलच्याक आमकां आपणे दिता हाचे मरिपात आमी गेल्या तर खरो उजवाड आमी जावंक शकतले हाचे जेवणाक आपलेले आमी सरी सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुजे कसुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली
जेजू मोजे तै राव जेजू मोजे तै तू संगी आसतना नाका म्हाका काय ए जेजू मोजे तै राव जेजू मोजे तै तू संगी आसतना नाका म्हाका काय आत्मा मोजो जेजू बोयस बाबलो पाकी बुडोन तुका विसरो गेलो आत्मा मोजो जेजू बोयस बाबलो पाकी बुडोन तुका विसरो गेलो तुजे कृपे तुझे दये तुजे दये सोमिया पाटी परतलो तुझे कृपे तुझे दये तुझे दये सोमिया पाटी परतलो ये जेजू मोजे तै राव जेजू मोजे तै तू संगी आसतना नाका म्हाका काय हे जेजू मोजे तै राव जेजू मोजे तै तू संगी आसतना नाका म्हाका काय स्नानिक जोआ म्हणा लागलो पळे देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती तो जावन असलो जेजू ख्रिस्त प्रार्थयांक सर्पदरा आमच्या मगळा बापा तुझ्या आत्मेकान आणि पिवान तू आमकां दिलाई सुडसुडी जावच्याक आनी करा उचवडांची ओंच्याक आम्हा सर्वांक तूं पाव कर संसारच्या सोडवून दा जावन आयला क्रिस्ताच्या करा मेटांनी सोलोंक आनी ताका करे सक्सी जावं आमकां निर्मी आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावे सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आणि सर्पद वेदा देव बाप आणि पोत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो मोगेच्या भाव भयणीनो सदा काळाक आमी पावल्या अपुरबाय तरान आयतार असो दुसरो काळ म्हळ्यार दुसरो आयतार आमी संभ्रमता आणि असे आसता तुमकां सर्वांक बरें मागता आणि मुखल्या दिसांनी जायते वर्ते उजवाडाची खीण आमच्या दान पांकोवन दी हेरांक अपुरबायतारां उजवाड दिवच्याक आणि खरो उजवाड जावन संता सांतिणे बरी आमी एक लिटल सेंट जावच्याक वचून याद क्रिस्ता शांतीन आणि मोगान तुमकां धाडटा देवाची व्हड उपकार नमो नमो मारये मोगाळ आमचे शिकाये तुका अगला तुका असो गायता तुका नमो नमो मारये मोगाळ आमचे शिकाये तुका अगला तुका असो गायता तुका आमच्या सर्वांची माय मोगाळ भुरग्याची आय तू आगोरची तेल्याची माय आमच्या सर्वांची माय मोगाळ भुरग्याची आय तुका मायाची दीस कालका तुझी नमो मारये मोगाळ आमची शिकाये तुका अवला तुका असो गायता तुका
गणपुत्रा सोविंग ओंकार मरे आशीर्वादे आमकां जेजूच्या भोव पवित्र काळजा भुरग्यां तुझ्या दे तुझे आशीर्वाद भगवान कुसाचे कुरवेन निवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.